इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर तुजो सडवणदार इस्रायेलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयतां, तुवें चलोंक जायते वाटेन तुका चलयता. म्हज्या उपादेसाक तुवें चीत दिल्ले जाल्यार तुजें सूख एके नये भाशेन जावंक पावतें आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारा भाशेन. तुजी संतत रेवे भाशेन जाती आनी तुका जल्माल्लीं भुरगीं रेवेच्या काना भाशेन. तांचें नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदींच नपयत जातें ना वा पुसोन वेतें ना. देवाचे उतार हे. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. तर ही संतत कोणाक म्हूण हांव सरी करूं? रस्त्या देगेर बसून आपल्या सांगात्यांक भोब मारून सांगतेल्या भुरग्यांक सरीती. तुमकां कुशाल करूंक आमी वाजले तरी तुमी नासोंक नात. तुमकां दुखेस्त करूंक आमी घायले तरी तुमी रडोंक नात. जुवांव खान पिवान नासतना आयलो आनी लोक ताका देंवसार लागला म्हणालो. मनशा पूत आयला खाता आनी पियेता आनी लोक पळया एक पोटारी आनी पिवनो, सुंकागऱ्याचो आनी फातक्यांचो इश्ट म्हणटा. जाल्यार दैवीक सानवाय सूख नातलेले मन तिच्याच करण्यांनी रुजू जाता. देवाचे उतार हे.